आयची बार्देशाची आनी म्हापशाची अपडेट दिता आसतना गेले 8-10 दीस जाले जो सततचो पावस चालू आहा, हे पावसाचो जोर अजूनही चालू आसा. चडशे कडेन शेतांनी आनी न्हंयनी उदक भरलेलें आसात. कांय कडेन झाडां पडल्यान, घरांनी थोडेशे कोणाचे उदक गेल्लें आसा. घरांचेर थोड्यांच्या बारीक बारीक घरांची मोडतोड जाल्ली आसा. आयज बसतोड्या उजळ एक झाड पडलें आनी तितून एक मातसो स्कुटरीन वयतालो तो एक मातसो किरकोळ जखमी जालो. व्हडलें कांय जावंक ना, बरो वाटावलो तो. अशी खूब कडेन झाडां पडलेलीं आसात आनी पावस शेतां लोकांची तर सामकीच बुडल्यानी. शेतकार तेंची सामकीच लुकसाण जालें आसा. असो तो वाट पळयता की पावस जेन्ना ओसारतलो आनी जेन्ना ते उदक वयतलें आनी नाजाल्यार ते भात तेंचे कुसतले आनी तेंचे ते केल्ले मेहनतीचेर पाणी म्हणजे ते लुकसाण जातली. तसो ते शेतकऱ्यांची ते मागतात पावस एकदां वचून म्हणून केले जो. आनी जी संततधार चालू आसा ही जर अशी चालू उरली जाल्यार खूब लुकसाण जावपाची शक्यता. दुसरे काल म्हापसा म्युनिसिपालिटीची जी बिल्डींग आसली, ओल्ड मामेदार बिल्डींग आसली, ती तोडपाचें काम जे चालू आसलें ते तोडटा आसतना फाटल्या वाटेनची तेंची ती भिंत आसली, ते भिंतीक एक व्हडलें झाड आसलें आनी ते काल राती ते झाड आनी भिंत ही कुशीक सायडीक जी एक प्रायवेट बिल्डींग आसली तेचेर कोसळ्ळें आनी तेंचे बरेच ते बिल्डींगेचे बीन छप्पर आनी हें तेंचे लुकसाण जाल्लें आसा. तशेंच हें आसा की ज्यो म्हापसा सिटीन ज्यो जुन्यो ज्यो डेंजर अशे कंडिशनांच्यो ज्यो बिल्डींगी आसात त्यो खरो म्हणजे म्युनिसिपालिटीन त्यो कितें अशें जेन्ना इन्सिडंट जाता आनी ज्यो मेन रॅडॉक आसल्या कारणान त्यो बिल्डींगो केन्ना ना केन्ना तरी कोसोन त्यो कितें जिवीत हानी किंवा आनी डेंजर हें जावच्या पयलीं त्यो मोडपाचो अशें लोकांचें मागणें आसा. कित्याक चडश्यो बिल्डींगो ह्यो खूब जुन्यो आसात. ही आसली आयची अपडेट बार्देशांची.